म्हाका दिसता पातकाची शक्ती आसा भिरांत पातकाची आनी सगळो गुन्यो आनी फॉर्मोन ताच्या सांगाता येता ती. सो तू खरेंच जाणय तुज्यान 2 दिसा उठून मागणें करून देवाचो आदार मागूं येता तुज्यान जाता तितलें बरें करूंक. आनी जेन्ना तूं चुकी करता आनी त्या विशीं तुका दोशी थारायला जशें तुका थारायतेच पवित्र आत्म्या वरवीं रोखडेंच देवा सांगाता कबूलचा आनी पाचताप कोर. देवा सगळ्या वाद विवाद करून फायदो ना, तोच सारको आसा. जर देव म्हणटा तूं सारकें न्हय तूं सारकें न्हय, तुका निमीत दिवंक गरज ना, तोंडाचेर बोगदान घालूंक गरज ना, तूं फकत सारकें ना. आनी ताका जाय तुवें इतलेंच केलें तुवें म्हणूंक सारकें देवा तूंच सारकें म्हजें न्हय आनी म्हजी चूक जाली आनी न्हयच म्हाका बोगसूंक जाय पूण तें करूंक वो परत करिना जावंक आदार दिवंक जाय. आनी उपरांत तूं रोखडेंच न्हय स्वताचेर उपकार कसो पूण देवाचेरूय उपकार कसो. तूं तें सोडून वेता. फुडली वस्त जी देवान तुका दवरल्या ती करूंक तूं ती तुज्या सांगाता वडिना आनी मागीर आनीक एक चूक करून तेवूय तुजे बरोबर वडिना आनी आनीक एक चूक करून ती तुज्या वांगडा वडिना. तुमकां कांय जाणांक आजुनूय गुन्यांव दिता 30 वर्सां आनी 20 वर्सां 15 वर्सां 10 वर्सां आनी एका सुमना पाटलो आनी कालचो आनी आयज सकाळचो उगडास करून. धर्मीन मनशांक हांवें हे पयलीं प्रवचन केल्लें मानना. कित्याक त्या धर्मीक उर्बेन कितें तरी आथवेंच आनी पिडेस्त आसता जे लोकांक सांगोंक तोसबीत कोत्ता की जितलें तूं स्वता पासत वायट भोगता तितलें तूं अदीक देवस्पोणी म्हूण तूं अदीक देवस्पोणी. बरें, हांव सगल्या धर्मीक राक्षसाक रागार कोत्तेली म्हणून आयज हांव तुमचे मुखार उबी आसा आनी म्हाका बिलकुलूच गुन्यांव ना कित्याच बदल. तूं बिलकुल ना म्हणटाय. बिलकुल बरें तुका कांयच वायट करिना वय 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 म्हणजे जर एक स्वार्थी चिंतप आयल्यार हांव वायट करतां. जर हांव आनी कोणा सगळें नीट करीत हांव सारकें न्हय. जेरूल आमी सारकें न्हय तो वस्त कोत्ता. पूण बायबल कितें सांगता जेन्ना थंय म्हणटा स्वर्गार आसलेल्या तुज्या बापा परी सारको जा ओ हांव देवाक आर्गां दिता व्हडल्या बायबली कित्याक हो ग्रांथ म्हाका घुस्पायतालो. वाचुया मातय 5:48 थोड्या मिनिटांक आनी परत येवया. हो हेंच म्हाका सोतायतालें. नितोल जा जसो तुज्या सर्गीचो बापूय नितोल आसा आनी 2 दिसा उठोन हांव नितोल जावंक प्रयत्न करी आनी जितलें तोचबीत करी तितली हांव वायट वागतालीं आनी उपरांत 2 राती न्हिदोंक वेतालीं गुन्हेकारी जावन मातय 5:48 देखून नितोल जावंक जाय. आनी हांगा व्हडली बायबलीन म्हाका आदार दिलो. मोनान आनी चरित्रान पूर्णतायेन देवस्पोणी वाडोवंक शेकी सादगूण आनी प्रामाणीकपणान वाडोवंक जसो तुजो स्वर्गार बाबा आसा. तर प्रामाणीकपण म्हणजे वाडप. तर हांव आजून पावोंक ना पूण देवाक आर्गां हांव वाटेर आसा. आमेन. आनी तूं पावोंक ना पूण तूं हें जाणय तूं वाडटात. आयज तुमी वाडटात. म्हज्यान सोत मानीन येजो तुज्यान हांगा दीस बसोन वाडोंक नेजो म्हूण. तर बरी खबर ती ही तूं कितें न्हय तें चिंतपाचें सोड आनी तूं उदरगत कोत्ताय ताचें चिंत. आयज आमी वाडटात. हालेलुया. म्हणजे हें चडूच बरें आमी हांगा वेगीं आयली देवाक प्रणाम केलो तें चड म्हत्वाचें. आनी आमी आतां उतर आयकतात आमी वाडटात. म्हाका तुमकां सांगूंक जाय देव तुजे विशीं गर्विश्ट आसा. आनी तेच परी तुज्यान गर्वीत जावं येता हांगा आसा म्हूण. न्हय व्हडविकायेन गर्वी पूण फकत देव तुज्या जिवितांत फावो तितलो वावरला म्हूण तुवें बरी पसंती केल्या देखून. आयज तुज्यान आनी कितें करूं येतालें पूण तूं हांगा आसा तर कित्याक तूं हांगा येवन बिगडावंक सोदता बसोन आनी स्वताक वायट म्हणोंक कित्याक तुवें आयज सकाळीं वा काल वा गेल्या 10 वर्सां केलां तें. वेळ जालो तुवें पाचतापाचो शार सोडूंक आनी नवो पोतो काडूंक. कोण हांगा आसा? ओ देवा म्हाका उगडास आसा गुन्हेगारी लागोन हांवें कितें सोंसलां तें चडूच वायट. हांव उठ्ठालीं न्ही परत न्हिदूंक वेळ जावंक मागतालीं न्हिदतालीं परत उठोंक वेळ जावंक मागतालीं. कित्याक तें सदांच मनांत आसो. तुवें करूंक ना. तूं नाका. तुवें करूंक जाय आसलें. तुवें करूंक फावो नासलें.
तुवें ओदीक बरें जावंक जाय. तुवें तें परत केलें. तूं केन्नाच बरें जावचें ना. केन्नाच. तूं लोकांक प्रोत्साहन दिवंक तूं कितें कोत्ता अशें दिसता? जेन्ना तूं सारकें वागोना जावन तुका मार पडटा, तुवें हें करून पळोवंक जाय कितें जाता तें. चलात. वाडात. सगळीं म्हणत हांव वाडटां. जेन्ना एक मनीस मोत्ता तुका सुटका मेवता, मेकलो जावन सुटका. पातकाचे तशेंच मनशाचे शक्तींतलो आतां जर आमी क्रिस्तां वांगडी मेल्लीं तर आमी सत मानता क्रिस्तां सांगाता जियेतात म्हूण कित्याक आमी जाणो क्रिस्त मागलो एक पावटी मरणांतलो पुनर्जिवन पळोवन आनी परत मरचो ना म्हूण. आनी म्हज्यान तुका सांगूं येता तूं एक परत जल्म घेतलेली क्रिस्तांव जाल्यार तूं केदींच मरचें ना. तूं एक फिरत्या दारांत वेतली दुसऱ्या संवसारांत. आनी म्हज्या मुखार सांगूं येता की ही मूर्ख कूड जी आमकां कितलो त्रास दिता तो खूब वर्स जातली आनी आमकां नवी कूड मेवतली. एक जिका दूख ना, एक होमोन्स नासतना वस्तोऱ्या न्हू. हालेलुया. स्वर्गार मोदले पिरायचे 8वी तेनान. होय. आमेन. बसता कित्याक मोरना उदेशी तो मेलो. आतां उगडास तोरात जेन्ना तो मेलो तूं मेली. सगळीं म्हणा जेन्ना जेजू मेलो हांव मेली. जेन्ना तो पुनर्जिवंतपण जालो तेन्ना हांव पुनर्जिवंत जाली. जेन्ना तो जिवंत आसलो हांवूय जिवंत जाली. आतां तोच वीत कोत्ता तुमकां हाची सजमणी दिवंक. पळय जें हांवें तुमकां आतां सांगलां तें एक आत्मीक सोत. तें न्हू एक जाल्यार पुरो जावं येता घोडयेक जायत तें एक सोत. तें स्वर्गार पुरें जालो अशें सजमो येता. तें जालां आनी सोंपलां. तें सोंपलां. तुजें नांव थंय आसा. तुजो बंगलो तयार आसा. आमेन. आनी त्यो सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तर आमी हांगा आसात फकत ताका लागून. हांव पातकाक मेल्लीं आसा क्रिस्ताक जिवी आसा. पातकाक मेल्लीं क्रिस्ताक जिवी. उप 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 उप. एक मिनीट राव. जो क्रिस्ता सवय आसा ताका निंदा ना. चूक जाली हांवें पाचतप केला देंवचारा तुका म्हजें पडलेलें ना देंवचारा. हांव म्हजे चालीन देवा सवे सोयरीगत जोडूंक उदरगत कोत्तेली. पूण चड करून अशें जाता लोक खंय तरी शिरकोता आनी वाडो बंद जाता आनी तांकां केन्नाच मेलो ना तो आनंद जो जेजूक जाय तांकां मेवलोलो. ती हांगा आसतना तो जो पातक नकलो आसलोलो पातक जालो. ताणें आमची सगळीं पातकां वेली. जर ताणें ती व्हरोन ताचें फारीकपण दिलां तर गरज ना आमी तें धरून ताचें फारीकपण दिवंक. न्हय फकत ती पातकां जी आमी केल्यान क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत घेवच्या आदीं पूण दर एक पातक जें आमी आदारतेल्या आमी ह्या संवसारांत जिवी आसोसर खुर्सार सगळ्या पातकांची नवसोडणी जाली. सगळ्या पातकांची. बरें आतां वर्स 10 हो एक व्हडलो वर्स 10 आनी 11. ताच्या मोरना वरवीं सासणाच्या सासणाक पातक मेले ताचो बांदपास ताचे सवेत दोंडून. आनी जे जिवीत तो जियेता तो देवा थांय ताचे थांय बांदपास तोडूंक जायनासलोले सोरीगतीन. आतां हें पळय आसा. पातकां वय जैत व्हरोंक जाय तर देवा थांय तोडी नेजो तसलो बांदपास आसोंक जाय. कायद्या खाल जियोवपाचें बंद कर आनी पालूंक तुजे वालेरीन आसा तितलें जें तूं चिंताय तुवें करूंक जाय पूण करी नेजो ना तर देव आपणाचेर चावतलो म्हूण. आज्ञाचे नेम पालात. ते कुशीन दवरात आनी सजमूत घेयात की जेजून आज्ञा पाळलेली म्हूण ताणें पुर्णतायेन आज्ञाची राखण केली तांणी तुज्या काळजांत कायदो बरयलेलो आनी जर तूं ताचे सवय बांदपास जोडीत तितली तूं आनीकय जाणो जावंक पावतलें कितें सारकें न्ही कितें सारकें न्हय आनी जितली तूं देवा थांय लागीं आसा तितली शक्ती मेवतली सारकें तें करूंक सारकें ना तें ना म्हणून. आतां सकाळीं उठोन दास्ती काडिना काल हांवें कितें केलें आनी आयज हांव कितें कोत्तेली त्या विशीं. आयकलां तुमी? हांव न्हयच खंती काडी काल हांवें कितें केलां त्या विशीं पूण आयज कितें कोत्तेली.
आता म्हाका पातकाची भिरांत ना कित्याक हांव जाणो ताच्यान म्हजें जोईत व्हरोन येजो. हांव जाणो भिरांतीच्यान म्हजें जोईत व्हरोन येजो. जेजूचें रोगत अजापाचें. तें खरेंच अजापाचें न्ही, ताच्या रोगताचेर आटापलेलें हांव तुमकां कांय ग्रांथ दाखयतलें एका मिनिटान आनी म्हजे लागीं उदाहरण आसा जो म्हाका जाय तुमकां उजार करूंक. तरी पूण सजमोन घेयात, आतां एक चिंतपाची भाग वर्स 11. तरी पूण सजमोन घेयात तूं पातकान मेल्ली म्हूण. आतां म्हाका जाय तुमकां विचारूंक तूं स्वताक कशें पळयता? तूं स्वताक पातकाक मेल्लें म्हूण सजमताय वो तूं हांगा भितर सरला तेन्ना पातक एक व्हड प्रश्न कसो दिसता. देव बरें करूंक बरें तूं जाणूय आतां ह्यो जाणो प्रश्न ना म्हूण. तूं म्हूण हांव त्या विशीं मेली. हालींच कोणें म्हाका विचारलें बरें तूं जाणें तुका ताल न्ही येत तर जाल्यार ते तालनेचें जैत व्हरोंक तूं कितें कोत्ता? देव म्हाका आदार दी, आदार दी, आदार दी, म्हाका आदार दी, म्हाका आदार दी, आदार दी, ओ देवा आदार दी. म्हाका कोणाची तोकली कातरुशी दिसता देवा जर तूं म्हाका आदार दिनाय तर. हांव म्हणून हांव तुजे शक्तीन तुज्यान पयस करूं येता म्हूण पातक? दुसरी भर आयऱ्यान पयऱ्यान हांव 2 वस्तू मागता आनी ते म्हज्या स्वासा परी जावन आसा. म्हाका आदार दी देवा. हांव तुजो मोग कोत्ता दोनया. म्हाका आदार दी देवा. हांव तुजो मोग कोत्ता दोनया आनी हांव खंयच्याच वाटेन धर्मीक म्हूण दाखोवंक सोदिना पूण म्हाकाच खबर ना दर दिसा कितले पावटी हांव म्हणटा जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता वो कितले पावटी हांव म्हणटा म्हाका आदार दी देवा. हांव फकत तितलेंच करूंक जाणा देवाचो मोग करून आनी म्हाका आदार दिवंक ताचेर विस्वास दवरूंक. म्हज्यान स्वताक सुरक्षीत दवरिना पूण ताच्यान दवरूंक येता. देव म्हजें काळीज वखद आनी तो म्हाका आदार दितलो आनी गरज ना तुवें आदीं जाल्या वस्तूची दास्ती काडूंक जाची देवाक खबर आसा आनी त्यो तो असोच विसरला. कित्याक तो आमची पातकां बक्षीतोच तो ती उदेंतीक थावन वस्तुमेक पर्यान पयस काडून उडयता आनी कितें ताचो उगडास आनी दवरिना. देव तो विसरला त्यो वस्तू तूं उगडास दवरिनाका. बरें तूं जाणूय देवा हांव तरणाटी आसली तेन्ना हांवें गोर पात केलें. बरें ती बरी वस्त न्हय पूण तें तेन्ना जालें वो काल आतांचो. म्हाका खात्री आसा ते बदल तूं देवा लागीं उलयलें म्हूण ताणें तुका बक्षिलां ताणें सगल्याची काळजी घेतल्या आनी हांव सोत मानता तूं स्वर्गार पावतूच तुजी बेत एका ल्हान बाळका सवय जाता आनी तुज्या वांगडा बरो वेल सादतली. आमेन. बरें तूं जाणो हे गोंडूल केला आनी तो गोंडूल केला आनी हें केला तें केला. तूं जाणो हांव म्हणना की आमी वायट वस्तू केल्या त्या विशीं दुखी जायना म्हूण. तो तें म्हणोंक एक अंतर आसा वय ओ देवा हांवें तें करूंक फावो नासलें. तशें हांवें केलां म्हूण हांव चड दुखी आसा. तें एक दुसरी वस्त न्हय फकत विसरोंक हाडूंक तशें केलें म्हूण हांव एक वायट मनीस. म्हज्यान तें विसरोंक जावचें ना. वो तुका दिसता देव तुजो मोग करिना म्हूण वो देव तुजो उपयोग करचो ना म्हूण वो दुसऱ्यांचें मागणें आयकता तसो तो तुजें आयकचो ना म्हूण. जेन्ना आमी मागण्या देवाशी वेता आमी आमच्या नांवान वचना आमी जेजूच्या नांवान वेता. आनी जेन्ना तूं ताच्या नांवान वेता तुका आनी कोणाकूय सर करूं येता आनी तुज्या नेटान मागूं येता. हेब्रांक 4:15. कित्याक आमकां एक परम यादनीक ना जो सजमोना चुचुरना आमचे अस्कोथाय आनी लाचारपणान भाग घेना आनी सगल्या तोलनेच्या आक्रमणाचेर जैत व्हरना. पूल आमकां आसा पातकां विने आसलोलो आमच्या परी तालनेन पडलोलो एकलो. केन्नाच देवाक सांगो नाका तो तुका सजमोना म्हूण कित्याक जेजू तुका सजमोता. तो आयलो आनी एक मासाचे कुडीन रावलो आनी जे तुका भोगता ते आनी तालनेन पडोंक कितें सजमोता. तर आमी भियेन आसता न्ही विस्वासान आनी बोलिश जावन. कशें? भियेन आसतना विस्वासान बोलिश जावन देवाच्या काकुतीच्या शिवासनान शिया. आमकां काकूत आनी आदार मेळच्याक आमच्या चुकी लागोन आदींच फुडें आमच्यो गरजो करूंक म्हाका हो ग्रांथ आवडटा. जेजून आमकां सजमोता तो जाणो आनी तुवें कितें वायट केलां आसतना पासून तुज्यान तरी बोलिश जावन आनी विस्वासान मागणें करूं येता देवाचो आदार मागूंक तुज्या गरजेचा वेळार. शीस पावलून कितें म्हटलें एक वस्त जी हांव कोत्ता ती म्हजी एक आशा. विसरोंक पाटी जालां तें आनी मुखार नितळ जावंक आनी वावूर करूंक. आयज आमी उलयता ताचीच खबर तो कोत्ता. पावलून म्हणलें हांवें ती नितळसाणीची निशाणी देखल्या हांव जाणो म्हजें आपोवणें कितें तें. आत्मीकतायेन हांव क्रिस्ता सवय कोन्न ती म्हाका खबर आसा आनी तें सगलें म्हाका पुरें करूंक जाय. देवाक हांव जाल्लो जाय तें जावंक जाय. पूण ताणें म्हणलें एकूच वाटेन म्हज्यान जिन्सावान उदरगत करूंक जाता ती पाटलें सोडून दिवंक. पाटीचें गोडलां तें सोडून दिवंक. 1 John 2:1.
जेन्ना हांवें मुखार देखलो हांव तोटाकली. म्हणजे हांवें हें देखलें वर्सांची वर्सां आदीं जेन्ना हांव भोगताली त्योच वस्तू ज्यो आयज हांव तुमकां फुडो करूंक आदार दितां. म्हज्या ल्हान भुरग्यांनो, हांव ह्यो वस्तू तुमकां बरयतां तुमी देवाच्या आज्ञाचेर आड वचोन पाप आदारिना जावंक. तो जरूर पुऱ्या बायबलींत आमकां बरोवन सांगला की आमी पाप करूंक फावो ना म्हूण, सारकें? हेतू तोच तो, पाप करिना जावंक. अशें न्हय? तुमकां कितल्या जाणांक सोजमनी मेवली हेतू म्हूण? आमकां पाप करूंक नाका. सगल्यांक सोजमले? आमी जाणो तोच हेतू म्हूण. क्रिस्ता पोरमेने जावचो तोच तो हेतू जेजून केला तशें करूंक. ताणें म्हणलें बरें, सगळें हांगा तुका बरोवन दवरलां आसा तूं पाप करिना जावंक. आमकां एक वकील आसा जो आमचे वतीन उलोयतलो बापा लागीं आनी तो आसा जेजू क्रिस्त, सगलोच प्रामाणीक, एकलोच नीट करपी जो बापाची खोशी करता दर कोरानांत, चिंतनान आनी कोरनेन, आनी तो तोच जेजू क्रिस्त. प्रामाणांत आसपी नेमलोलो बाली आमच्या पातकांचो आनी आमचेच न्हय पूण सगल्या संवसाराच्या पातकांचो. हांव तें पळोवन तुजे परस ओदीक उमेदीन आसली. हांगा म्हटलां पोले पुरो हेतू पातो कादिनारा जावंक पूण तुवें आदारल्यार जेजून आदींच फारीकपण दिल्लें आसा. आनी तुवें फकत उक्त्या मनान ताचेशी वचोंक जाय, कबूल जावंक जाय, कुमसार करूंक जाय, बोगस म्हूण मागूंक जाय आनी तुजो आदार करूंक जाय, अभ्यास करून वाडूंक जाय. आनी हांव तुमकां खात्री दितां की जर तूं देवा समें ओदीक सोयरीकोत जोडल्यार आनी तुमी कितें बरें वा वायट करतात ताचेर उणें मन दिल्यार तुमी वाडटलीं 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 वाडटलीं. तें बरें आसा, हांव जाणा तुका हाचे विशीं चिंतूंक जाय. हांवें वाचलां रोमकारांक 6-7-8 पानांतली उतला जोरोस सोर म्हाका दिसता. म्हणजे केन्नाय सोजमनी मेलोंक कठीण जाता धर्मीक मन आसतना. जेन्ना पावलो म्हणटा बरें जी वस्त म्हाका करूंक नाका ती करता आनी करूंक जाय ती हांव करिना, बरें हांव खरेंच म्हाका ती करिना तर खरीपणी हांव ती करिना. आनी तूं जाणो कोण पळयतो? हांव म्हणटा देवा, ओ इश्टा, तुका म्हज्या टेपींची गरज. म्हणजे हांवें तें वाचलें आनी वाचलें आनी वाचलें आनी वाचलें आनी शेकी म्हाका सोजमनी मेवली. म्हज्या पातकाचें फारीकपण जालां. जेन्ना देवान म्हाका आपल्या सांगाता सोयरीको जोडूंक आपयलें तेन्ना देव जाणो आसलो कितें मेवतलें तें. ताका सिद्ध केलां हांव देवा थाय सारकी आसा, सगळें करिना पूण देवा थाय म्हजी वागणूक बरी आसा. देवाच्यान आमकां सारकें तें करूंक कशें सांगूं येता जर तो आमकां कसलेंच प्रामाणीकपण दिना जाल्यार? तो तुज्यान सगळें वायटपण भायर उडयलें. तो तुका वायटपणाक प्रामाणीकपण दिता. तुका क्रिस्ता वरवीं देवाचें प्रामाणीकपण आसा, तो तुजें प्रामाणीकपण न्हय पूण तें देवाचें प्रामाणीकपण जें तुका आसा खंय क्रिस्ता सवेन ताचेशी आमी मुखार वेतात, ताचेशी वेतात. पोलें आतां वाडूंक उमेदीन आसा. आनी दर दिसा हांव वाडटा आनी दर दिसा हांव बदलता आनी म्हाका दिसता देव आमच्या प्रवासाक शाबासकी दिता म्हूण. चलात चलात तुमी तें कोत्तेली. चलात चलात वूहू चलात. आमचे आदीं एक व्हड जोमो गोवायकेचो गेला आनी ती आमकां शाबासकी दिता. चलात चलात. म्हाका दिसता हे जोमातीचे आयज देव दूत बरेंच खुशाल जालेत आसतले. वय हालेलुया. तुमकां शिकोय ती पातकांची मेकळी आसत म्हूण तो गुन्यांत आनी विसरोंक जाय. हालेलुया. भाव भयणाच्या आरोप्यांक भायर उडयला आनी आमी ताच्या मेंद्राच्या रोगतान आनी उतरान जोयत वेला म्हूण आमी गोवायकी दिवंक. जर आमी जियेता त्या मूर्ख भावनाचेर जोयत व्हरोंक जाय जाल्यार आमी व्हडल्यान देवाचें उतर उच्चारूंकूच जाय. आनी हे पोरी तूं सुरवात कर. जर तुका गुन्या विशीं प्रश्न आसा तर फुडले पावटी तुवें कितें वायट केल्यार चड वेळ लागचो ना पूण बरी खबर ती पवित्र आत्मा तुका एक सुरे सोडचो ना. तुवें म्हटल्यार ओ हांव चुकली देवा, ओ म्हज्या देवा. आनी मागीर देंवचार म्हटलें तुज्यान तें जोमाती कशें बसोंक जालें. चलात आतां हेच पोरी. तूं ते जोमाती कशें बसलें आनी तूं बिल्डिंगांतले भायर पासून पावोंक ना. तूं केन्नाच बदलचें ना. चलात म्हजे सारकें न्हय. हेच पोरी तें चलता न्हय. तूं केन्नीच बदलचें ना. आतां ह्या वेळार मामा जॉयसान कितें सांगलां ताचो उगडास करूंक जाय.
आणि गरज तुवें म्हणूंक दांत किल्ल लावन पासून देंवचारा तोंड पोंद कोर. हांव वाडटा. बरें, आमी हांगा आसलीं. हें आसा तें हेब्रोवांक 9:12. 2 ग्रांथ हेब्रोवांक 9:12. तो सासणाक स्वर्गार गेलो न्हय मेंद्रे आनी पातकुलाच्या रोगतान. देवा आनी मनशा सवे बांदपास सोडूंक पूण स्वताच्या रोगतान पूर्णतायेन मेलोन घेवंक न्हय अपूर्ण न्हय कांय लोकां पासत पूण पूर्णतायेन. तूं जाणें पातो करच्या आदीं जेन्ना आदम आनी ईव बागींत आसलीं ती विंगली आसली लॉस बिडा सोडून. जेन्ना तांणी पातो केलें पयली वची तांणी केली ती आपल्या पांगरूंक. तोरी तेन्ना देवान एक मोनजात मारली, रोगत वारोयलें आनी ताणें ते खातीचें नेसोन केली. रोगत सोदांच मोनाक पांगुरता कित्याक जीव रोगतान आसता. एकूच वस मोनाचें जैत व्हरता जिवीत, एकूच वच कालोकाचें जैत व्हरता तो उजवाड. असा न्हय तेच आसा म्हूण जर तुका सगळें सजमोना नेजो कांय ना. थोडे तरी सजमोतले तुज्यान ते सीडी घेवन आयकोंक येता तकलेन वचसर. देखून गरज आसली आमकां रोगत आसूंक आनी पोरण्या कारणान देवान एक पद्दत सुरू केली पूण ती फकत पातका सवय आसली. तिने पातो काडूंक ना. तुवें कार्पेटा पोंडाक झाडू मारल्या पोरी आसा जेन्ना अकस्मात वो व्हडलो जमो सगळीं पळयतात. जे दांपला पूण काडूंक ना. पूण जेजूच्या रोगतान धुंवला. जेजूचें रोगत नितोल कोत्ता आनी तितलेंच न्हय जेजूचें रोगत दोरेक दाद काडटा. ओ उमेदीन भरल्या म्हजें रावण येसो. जेन्ना तुवें खरेंच पळयतस देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं आमच्या जिवितान कितें केलां तुज्यान घुट कसो धरूंक जाता. जेजू मरोंक ना आमकां एक धर्म दिवंक आनी सुमाराक एक पावटी एका धर्मीक इमारतीन हाजीर जावंक आनी सजमोन आमी आमचे 40 मिनीट देवा सांगाता सारले म्हूण आमी मागीर सगळे सुमान वचून आमकां जाय तशें जियोंक ना. ताणें म्हणलें हांव तुमकां एक नवें जिवीत दितलो आनी पुनर्जीवन जाल्लें जिवीत आनी म्हज्या वांगडा एक लागशिल्ली सोयरी करता आनी तुज्या हेर भावार्थ्या सांगाता एकठांय जावंक सांगता. सुमानान तुका जाय तितले पावटी आनी उतराचें नियाळ करून तुज्यान परत भायर संवसारान वचूं येता आनी एक कालोकी जाग्यार तुज्यान एक परजोली दिवस जावं येता. आनी तितल्या मुनसर तुज्या प्रवासाचो आनंद घेवं येता. हेब्रोवांक 10. म्हाका हें आवडटा. वर्स 12. पूण हाणें क्रिस्तान एकूच बोली आमच्या पातकांक दिल्या उपरांत जी उरतेली सासणाच्या सासणाक. ह्या वेळार क्रिस्ताचें रोगत सर्गीच्या पवित्र स्थानार आमचे पासत वावुरता. तो बसला. आमचो परम यादनीक सर्गीच्या पवित्र स्थानार वचोन तो बसला. देवाच्या राज्यांत तो आसा. उहू जेसू हालेलुया. म्हाका आदार दी. वर्स 13. ताच्या दुस्मानाक ताच्या पांया थाला आसलेल्या मेजा पोरी केल्या शिवाय तो रावचो ना. बरें आयज आमी खंय आसात? उंचताना स्वर्गार जेजू क्रिस्ता वांगडा बसलेली. देवाच्या गोपांत विसय घेवन आमची भुमिका करून रावता ताका आमच्या दुस्मानाक आमच्या पांयाक घालचें मेस करूंक. बरें तूं जाणें जर आमचो विस्वास आमी देवाचेर थेवल्यार आमी कितेंच वायट केल्यात ताच्यान तें सारकें करीन नेजो अशें ना. हांव परत म्हणटा तुवें कितें वायट केल्यार तसलेंच कांय ना जें देवाच्यान सारकें करीन नेजो ताका जाय तूं सजमून घेवंक. आजुनूय तुका वेळ आसा. तुवें खूब वायट केल्लें ना. तुवें केल्लें अशें कांयच वायट ना जें देवाच्यान मुदार करीन येसो. आयज आमी तुमकां दिता शिकोवण्यो आनी चड गरजेचें तुमी देवाच्या उतराचें म्हत्वपण सजमोंक आनी दर दिसा तुमी आनीक तें आयकोंक आनी वाचूंक. दुसऱ्यांचेर पातये नाका सगलो वेळ तुका उतर खुलेरान बरोवंक पूण स्वता
अभ्यास कर. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रींत तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रींताक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करूंक.